गीत घेऊया पेज नंबर 1A1. आमच्या बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबायनी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. आपणा सोशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपान आमकां वेंगयल्या. बाबायनी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, आमच्या मोगा खातीर देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताणें आमच्या मोगा खातीर खुर्सार आपलें अर्पण करून आमची सोडवण केली. जिवोन जातोच सिमांव पेद्रूक ताणें एक प्रस्न केलो. सिमांव, जोवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय? हाका पेद्रून असो जबाब दिलोय, होय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. आयज तोच जेजू आमकां दर एकल्याक विचारता, तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय? जेजूचो आवंडो म्हणल्यार आमी ताचो अदीक अदीक मोग करूंक आनी दिल्ल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतेसो पासत मागुया. जोसलीन हेंड्रिक्स हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. फादर लॉरन्स मास्कारेनस हांच्या आत्म्या पासत मीस भेटयला. तशेंच मारिया विन्संट जोसेफिना कार्दोजो आत्म्या पासत मीस भेटयल्या. तशेंच आमचे भयणी वॅलरीन बरी भलायकी खातीर हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलाय. हें देणें दिसान दीस वाडोवन सोपुनायक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बासायिल्लें दायज जोडूंक आमकां मोयपासान फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूक आनी जुआंक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें तांणी तांकां कोलीत केलें.
ते आयकल्या उपरांत सगल्यांनी बाराबोर आपलो तालो देवाक उबारून म्हणलें, सर्वेस्परा, स्वर्ग, प्रितूम, सोमदीर आनी ताजे भितर आसा तितलें तुवें रचलाय. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाची तोणी तुवें म्हणलाय. राष्ट्रां कित्याक चालवतात, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात. पृथ्वीचे राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलेल्याचेर कुंवर गुडमेल करतात. खरेंच हेरोद आनी पोंस पिलात राष्ट्रां आनी इस्रायलाचे पोरजे बाराबोर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें मागलेल्या सेवकाचेर हाड ह्या शारान गुडमेल केलो. आनी अशें जें तुजे पदवेन आनी जानवाईन घडचें म्हूण थारायलोलें तें तांणी शाती पावयलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्यो धमकाण्यो तूं पोले आनी काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी. आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवीन पिडा काडूंक उडोवंक आनी ओचोऱ्यां आनी खुणां करूंक तुजी पदवी दाखय. अशें मागणें कोत्ताना ती सगलीं ती जमलोली ती सुवात हाल्ली. ती सगलीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटूंक लागलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुका शरणां येता ती सुभागी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुका शरणां येतात ती सुभागी सर्वेस्परा. राष्ट्रां कित्याक चालवतात, कित्याक ह्यो पोरजो बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात. पृथ्वीच्या राजा उपरासतात, सर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलेल्याचेर कुंवर गुडमेल कोत्तात. यात रे आमचेर गाल्ल्यो सांकल्यो तोडुया, तांचें जू मोडून उडोवया. जबाब, तुका शरणां येता ती सुभागी सर्वेस्परा. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता, सर्वेस्पर तांच्यो केण्ण्यो कोत्ता. मागीर रागाबरीत जावन तो तांकां उलयता, ताजो क्रोध पेट्टा आनी ते कामतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब, तुका शरणां येता ती सुभागी सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दाज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रथम तुजे आदीन कोत्तलो. लोखंडाचे बेट काटेन तूं तांची पदवी मोडटलय. कुमाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड कोत्तलय. जबाब, तुका शरणां येता ती सुभागी सर्वेस्परा. उडगार. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. क्रिस्ता बाराबोर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचें जावं दी तुमचे अंतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. Soy, 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 सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवे आसूं जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलोलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सवे देव ना जाल्यार तूं कोत्ताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, वयर तावन जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लोलो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक जायत आनी जल्मूंक जायत. जेजून पोर्तिपाळ केलो, हांव तुका सोत सांगतां, उदका आनी आत्म्यांत हांव जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. जे मासा रोगतात हांव जल्मता तें मास रोगत, आनी जे आत्म्यांत हांव जल्मता तें आत्मो. नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां, देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मात्ता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता व खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचे सवे तशेंच घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वागाणी तुका क्रिस्ता. पवित्र आत्मो आमच्या जिविताची घोटाय आनी बळ. पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ आमी मागण्या वरवीं घेवंक शकता. मागण्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्याची देणी आनी आमी फळां घेता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूचे गुडाट कुडीचे सांदे जाल्या. पवित्र आत्मो आमचे ताय बिराड करून आमी पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां जाल्या. पातकाक फाट करून नवें जिवीत जिवंक पवित्र आत्मो आमकां गोठाय दिता. सगळ्या वेळार आनी जिविताच्या घोडीतांनी पवित्र आत्मो आमची काळजां मनां उजवाडायता. आपले सोडवणेचो वावर फुडें वेचचो, संवसाराचे शिमे पर्यान आपलो मोग पावचो आनी पवित्र सभा एक व्हरतो गरोबो कसो घडून येवचो होच जेजूचो हावेस आसलो. ही ताची येवजण शार्ती पावच्या मनान जेजून पेद्रूक फुडारी कसो विंचून काडलो. हें आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 16 वळ 13 ते 19 पर्यंत वाचूंक मेवता. आनी आयज पर्यंत पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेकाल तो ओत्मीक गवळ्यांक फुडारीपण दीत आसा. संवसाराक विस्तारलेले आख्खे पवित्र सभेच्या मोळार आमचो भाग्योंत बाप आनी गोंयचे पवित्र सभेंत ताचे सहकारी आनी प्रतिनिधी कशे आमचे गवळी बाप पोरची खातीर हें फुडारीपण चलयतात. आनी एका गांवांत आमच्या गवळी बापाचे प्रतिनिधी वो नांवान आमचे विगार आनी ताचे सह वावराडी. तांच्याय फुडारीपणांत जबाबदारी आसा. तांच्याय फुडारीपणांत खुरीस आसा. जोडी मोळी शिंपडलोल्यांक एकठांवंक, सांडलेल्यांक सोदून काडूंक, ओत्मीक चोरोव तांकां दिवंक हीच आमच्या गवळी फुडाऱ्यांची व्हड जबाबदारी. आनी असलो वावर करतना उप्रासतले जिन्नस्वे प्रस्न अडचण्यो आमच्या गवळ्याचे बारादीक खुरीस. तशेंच पवित्र सभा म्हणल्यार एक गोराबो. आमच्या घरांत जियेतल्या गोराब्यांत फुडारी आसा. घरांत जियेतल्या दुसऱ्या वांगड्याचो मोगाक लागून आवय बापूय गोराब्यांत फुडारीपण चलयतात. ही एक जबाबदारी, तेच परी हो एक खुरीस. पूण मोगाची नदर तो खुरीस हळू कोत्ता. जेजून आपली सभा
खोडपाचेर तीर बुन्यादीर बांदली. आमच्या भावार्थाची बुन्याद खोलाय म्हूण मागुया. जेजूचो मोग सासनाक तोखपाचो हो मोग आमच्या काळजांनी रिगोय म्हूण मागुया. आमी दर एकल्यान सगळ्या वस्तू परस आनी हेर मनशां परस जेजूचोच अदीक मोग करूंक आमकां कृपेन आनी आशिर्वादान बोर म्हूण दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडयेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 36 C19. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलाय, तशेंच सर्गीचो तो उत्सव व्हरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वोट्या दबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हेर काशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सोरचिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 62 D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदीं खरें सांगता तो हांव आसां. तुजें
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 89 F8.